ब्रिज अपोज करपाक गेला ब्रिज अपोज केलो म्हणजे चोय आमगेली पुरवांचा गेली घरां हाय आनी आमी हे वाड्यांतले कोणें ना कोणें मुखार सरोंक जाय कितें करपाक सो आमी आमगे वाड्या लागून आमी आवरताय सडनली ब्रिज बंद केलो आनी कोणें केली चालू केली कोणें ऑथॉरिटी दिली करपाक तेका लागून गव्हर्मेंटान कोली पयलीं चाचेल करतालो आमी गव्हर्मेंटान दिली कित्याक पासत इन केसो फॅसिलिटीज आहाय तेंकां ह्या वाटेन आमगे तेलावली ब्रिज बोगली आहा तेलावली तेच्या ह्या वाटेन दुसरी व्हडली ब्रिज आहा जाल्यार हिंगा आमगे कितूय एश भुरगे त्या वाटेन वयताय आमच्या लोकांक वचपाक ट्रान्सपोर्ट आहा तेलावली ब्रिज आहा आमकां आनी आमकां दुसरी ब्रिज आहा व्हडलेची जाल्यार हो कित्याक कोणा पासत कोताय आनी इतले रस्ते आतां इतली पुरोजां गेली घरां मोडून ती पुरोजां गेली घरां आमगेली आहाय ती सगळीं भुरगां मोडून रोड करपाक गरज कोण आहा इतू कॅपेसिटी आहा ह्या लोकांक ह्या वाटेन वचपाक ना इतले रस्ते इतले बायपास जाता आतां बायपासा वयले वयतले सगळे लोक ह्या वाटेन समज बार्या वयले निमकां गेले बायपास मेळटा जाल्यार हेच गरज कसली कोणाक गरज ही गरज आहा ज्या मनशाक फायद जाता तेका आमकां कांय फायद ना ह्या रस्त्याचेर ह्या वाटेन आमगे वयल्यान आमी लॉस जातले आमगे भुरग्यांक ट्रबल जातलो ह्या वाटेन ट्रॅफिक वचपाक ह्या वाटेन आमगे भुरगे चलोन वयताय तेंक ट्रबल जातलो आनी हेका लागून आमी अपोज करूं सोदताय आनी हे फुडें आमी अपोज करतले तुमचें नांव आगोस्तीन फर्नांडीस आमी आतां हिंग गेदर एकठांय जालें हेका लागून म्हणजे आमकां नाका ब्रिज नाका म्हणून बंद केलेलो जाल्यार गव्हर्मेंटान इवन आमी पंचायतान सांगना कोण आसा पासून हें आमकां काम कमर्शियल स्टार्ट केलें तेंकां स्टार्ट काम केलें जालें तिनाक पयलीं बेनावली कमर्श केला मागीर पोतून न्याय कमर्श करता तुमी आज डिसिजन कितें घेतलो आमी डिसिजन गेला पळय एम एल ए पयलीं उलयतली सरपंचाक सांगलें सरपंच आपणाक कांय येयलो ना म्हणटा इन्फॉर्मेशन पयलीं अपॉयंटमेंट दिवपाक जाय एम एल ए उलयन आमकां गेदर जालें तें फकत डिसिजन घेवपाक म्हणजे हो ब्रिज आमकां नाका इतलें आमगे मागत थँक्यू ब्रिज अपोज करपाक गेला ब्रिज अपोज केलो म्हणजे चोय आमगेली पुरवांचा गेली घरां हाय आनी आमी हे वाड्यांतले कोणें ना कोणें मुखार सरोंक जाय कितें करपाक सो आमी आमगे वाड्या लागून आमी आवरताय सडनली ब्रिज बंद केलो आनी कोणें केली चालू केली कोणें ऑथॉरिटी दिली करपाक तेका लागून गव्हर्मेंटान कोली पयलीं चाचेल करतालो आमी गव्हर्मेंटान दिली कित्याक पासत इन केसो फॅसिलिटीज आहाय तेंकां ह्या वाटेन आमगे तेलावली ब्रिज बोगली आहा तेलावली तेच्या ह्या वाटेन दुसरी व्हडली ब्रिज आहा जाल्यार हिंगा आमगे कितूय एश भुरगे त्या वाटेन वयताय आमच्या लोकांक वचपाक ट्रान्सपोर्ट आहा तेलावली ब्रिज आहा आमकां आनी आमकां दुसरी ब्रिज आहा व्हडलेची जाल्यार हो कित्याक कोणा पासत कोताय आनी इतले रस्ते आतां इतली पुरोजां गेली घरां मोडून ती पुरोजां गेली घरां आमगेली आहाय ती सगळीं भुरगां मोडून रोड करपाक गरज कोण आहा इतू कॅपेसिटी आहा ह्या लोकांक ह्या वाटेन वचपाक ना इतले रस्ते इतले बायपास जाता आतां बायपासा वयले वयतले सगळे लोक ह्या वाटेन समज बार्या वयले निमकां गेले बायपास मेळटा जाल्यार हेच गरज कसली कोणाक गरज ही गरज आहा ज्या मनशाक फायद जाता तेका आमकां कांय फायद ना ह्या रस्त्याचेर ह्या वाटेन आमगे वयल्यान आमी लॉस जातले आमगे भुरग्यांक ट्रबल जातलो ह्या वाटेन ट्रॅफिक वचपाक ह्या वाटेन आमगे भुरगे चलोन वयताय तेंक ट्रबल जातलो आनी हेका लागून आमी अपोज करूं सोदताय आनी हे फुडें आमी अपोज करतले तुमचें नांव आगोस्तीन फर्नांडीस आमी आतां हिंग गेदर एकठांय जालें हेका लागून म्हणजे आमकां नाका ब्रिज नाका म्हणून बंद केलेलो जाल्यार गव्हर्मेंटान इवन आमी पंचायतान सांगना कोण आसा पासून हें आमकां काम कमर्शियल स्टार्ट केलें तेंकां स्टार्ट काम केलें जालें तिनाक पयलीं बेनावली कमर्श केला मागीर पोतून न्याय कमर्श करता तुमी आज डिसिजन कितें घेतलो आमी डिसिजन गेला पळय एम एल ए पयलीं उलयतली सरपंचाक सांगलें सरपंच आपणाक कांय येयलो ना म्हणटा इन्फॉर्मेशन पयलीं अपॉयंटमेंट दिवपाक जाय एम एल ए उलयन आमकां गेदर जालें तें फकत डिसिजन घेवपाक म्हणजे हो ब्रिज आमकां नाका इतलें आमगे मागत थँक्यू Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.